आता 4:30 झाल्या सकाळची आणि आम्ही अजून हा पोलीस स्टेशनार आहोत. ते पळय अशें पाड पडला गायज पळय. रातचे 1:18 जाल्लेले आसा आणि आमच्या रुमाचेर एक लफडे जाल्लेले आसा. आता आमी वयता पुलीस स्टेशनार. आज येयला गायज. तुम्ही पळोवंक शकता हांव खंय आहा पळय तो आतां. ओके, म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर. आणि मेन म्हणटात पळय ते एक सीन जालो हांगासर. 1:30 सुमार आमच्या घरांतले टेनंट कोण आहा पळय एक चेडूं तें पोवळें. CCTVचेर आमी धरला. आतां पुलीस स्टेशनार कंप्लेंट दिला. आतां 4:30 जाल्या सकाळची आणि आमी अजून हा पुलीस स्टेशनार आहोत. ते पळय. ओके, सो गायज ते चेडवाचें तोंड हांवें हायड केल्लेलें आसा. ओके, सो तेणी कितें केलें जाणा, आपणाच्या आवय बापायक भायर लॉक केलो दाराक. आनी ताका खबर आहा वयर कॅमेरा आसा म्हणून. सो ते चिंतलें तेणी की मातशें लिपया आनी वचया, पण तेजें तें सक्सेसफूल जालें ना. ओके, आनी ते चूपचाप थंयसरल्यान भायर सरले. पळोवंक शकता तुमी कशें पळटा पळय तें. आनी हे व्हिडियो खूब दीस जाल्या तुमकां आयज घातल्या. ओके गायज, वॉट अ बोरिंग डे. सो तुमकां खबरूच आसा की फूल नायट जालें कितें तुमकां सांगता. आमच्या सकयल रुमार एक टेनंट रावता. ओके, सो ते टेनंट एक चेडूं कोणाच्या मोगान पडलें. ओके, आनी रातचे 11:30 गायब. दाराक बिराक भायरसून लॉक घातलें आनी गायब शोना वांगडा आपणाच्या. ओके, आनी ते चेडवाचो न्हू बापूय उठलो. कितल्यांक उठलो? 11:30-12 लेव्हल उठलो. 45. लेव्हल 45 उठलो आनी थंयच रावला गणा कसो. बापूय सोदता थंय रुमारूच सोदता. अरे थंय फोन मार आमकां, आतां पुलीस स्टेशनार फोन मार. ना, देडाक काय एकाक कितें आमकां फोन मारला. मागीर आमी पुलीस स्टेशनार गेले कंप्लेंट करपाक. आनी सकाळची 5 5:30 जायसर आमी थंय. वा 5:30 जायसर थंय. ओके, तेजे उपरांत ताका खूब सोदलो. खूब सोदलो. 1 दीस सोदलो, 2 दीस सोदले, आनी तिसरे दिसा कितें तरी आमचे गोंयचे पुलीस हो तुका नंबर 1, बट तेतूंतले एक व्हेरी स्पेशल पुलीस आसा. ओके, लेडी PSI. ओके, लेडी सिंगम आमची म्हापशेची रविना. तेणी कितें केलें, क्वीक एक्शन आपणाचे जे पुलीस आसा ते सगळ्याक स्प्रेड केले. म्हापसा हांगा थंय रेल्वे स्टेशनाचेर तेजेर आनी तेका विदीन 2 दिसा भितर न्हू सोदून काडलो आनी हाडलो तेणी. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाजे व्लॉग्स ते पळयता. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव म्हाजे ते सिंगम PSI लेडी PSI आमचे सिंगम तेका हांव म्हणूंक सोदता थँक्यू सो मच. तुवें आयज कोणाचे तरी चेडवाची लायफ साल्वार केल्लेली आसा. जावं कोणी ते आउटर स्टेट भायले चेडूं जावं कसलेच आपूण तेणी एक बरें काम केल्लेलें आसा. आनी असले सिन्सियर आनी हार्ड वर्किंग म्हणटा पळय ते पुलीस मेळपाक मुश्कील. ओके, बट शी इज व्हेरी कितें म्हणटा ते व्हेरी स्ट्रिक्ट. आनी तेणी पळय आख्खी रात बाबडे न्हिदान आसतना पुलीस स्टेशनार रावन तेणी कितें इन्व्हेस्टिगेट करून हांगा थंय भोंवन पेट्रोलिंगाची गाडी धाडून आपूण खूद पेट्रोलिंग करून, ओके, जिपीन बसून आपूण खूद पेट्रोलिंग करून सोदून काडलें ते चेडवाक. आनी दोनूय हात जोडून हांव थँक्यू म्हणूंक सोदता की असले पुलीस आमकां मेळपाक व्हेरी डिफिकल्ट. बट थँक्यू सो मच रविना मॅम. गॉड ब्लेस यू. आमी न्हू ही व्हिडिओ घालची नासली एक्चुली. ओके, आमी ही व्हिडिओ घालची नासली, बट अशें फुडें जावचें न्हू म्हणून आमी कोणा वांगडा जावचें न्हू म्हणून आमी एक अवेरनस कशी व्हिडिओ घालता. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव तुमकां सांगूंक सोदता गायज, अंकिताचे रूम्स आसा तेतून टेनंट्स रावता. ओके, तशे खूब जाण आमचे गोंयचे लोक आसतले तेंचे टेनंट्स रावता आसतले, घरांनी टेनंट्स रावता आसतले. आनी तुमी अशें चिंततले की बाबा ही फॅमिली खूब स्वीट, ही फॅमिली खूब बरी आनी अशें तशें. जाल्यार यू गायज आर टोटली रॉंग.
ओके, तुम्ही रॉंग चिंततात, तुमचे थिंकिंग इज रॉंग, यू नेवर नो वॉट विल हॅपन. आता तुमका खरें सांगता, सिन्सियर गजाल सांगता तुमका. ओके, जी फॅमिली आता हे चोडू तुम्ही आमच्या ब्लॉगार पळयला, ते रुमा वयल्यान पावच्या पयलीं आनीक खंय रुमान रावताले. आमच्या रुमान येवन तांकां जाल्ले 2-3 दीस. ओके, आणि 3 दिसान आमी व्हडली मिस्टेक केली आमच्या वाटेन की टेनंट फॉर्म आमी न्हू तेंचे बरोवंक ना न्हू हा. सो टेनंट फॉर्म हांवें ही तुमकां व्हिडिओ कित्याक केल्या, जस्ट टू टेल यू ईच अँड एवरीबडी, जे आमचे गोंयकार भाव भयण आसा, कोणी टेनंट्स तेंच्या रुमांनी रावता, घरांनी रावता. थोड्यांचे भुरगीं भायर आसता, अमेरिकेक आसता, तेंचे जाणटे माय पाय, तेंचे आवय बापूय गोंयान आसता आनी सायडीचे रूम तेंच्यांनी टेनंटाक दिल्लेले आसता. हांव तुमकां क्वेश्चन करता की तुमचे पेरंट्स कितले सेफ आसा. तुमचे पेरंट्स सगळे, जावं तुमची ल्हान भुरगीं, जावं तुमच्या घरांतले चेडू, यंग चेडू, तरणाटे चेडू कितले सेफ आसा हे तुमकां क्वेश्चन करूंक सोदता. आणि ही व्हिडिओ घालता जस्ट टू गिव यू अवेअरनेस मेसेज की आयज टेनंट आयज तुमच्या रुमान रावपाक येयलो, ताका येवच्या पयलींच सांगूंक जाय तूं फाल्यां येता रावपाक, येता आसतना तुमचे आधार कार्डाचे हेजे तेजे तेजे तेजी कॉपी घेवन येवची. ओके, आणि ही व्हिडिओ करपाचें म्हाजें कारण कितें तुमकां सांगता, एक्च्युअल कारण कितें तें तुमकां सांगता. गोवा गव्हर्मेंटान, ओके, गोंयच्या गव्हर्मेंटान एक ॲप इंट्रोड्यूस केल्लेलें आसा आमच्या सगळ्या गोंयकारां खातीर, गोवा पोलीस ॲप. ओके, सो गोवा पोलीस ॲप तुमी प्ले स्टोरा वयल्यान डावनलोड मारचें. तुमकां हांव हांगा स्क्रिनीर घालता हाव इट लूक लायक. ओके, आनी तेजेर तुमी तुमचे टेनंट व्हेरिफिकेशन करूं शकता. जस्ट तुम्ही तुमचे पयलीं फर्स्ट तुमी तुमचो पयलीं व्हेरिफिकेशन करा इन दॅट पर्टिक्युलर ॲप. म्हणजे तूं तर टेनंट आसा, म्हणजे तुमी तर ओनर आसा जाल्यार तुमी तुमचे आधार कार्ड हे ते तुमचे रेजिडेन्सीचो हे हाऊस नंबर सगळे घालून तुमी रेजिस्टर करा. तेज्या उपरांत तुमी कोण टेनंट येयला त्या टेनंटाचो ओके आधार कार्डाची कॉपी घेयात, फोनान क्लिक करा. ओके, मागीर थंय सिलेक्ट करा की हो टेनंट, आनी तेज्या उपरांत थंय तुमकां ऑप्शन येता. टेनंटाच्या उपरांत तुमकां ऑप्शन येता इंडिव्हिज्युअल की तूं फूल फॅमिली वांगडा आसा. इंडिव्हिज्युअल जाल्यार तुमी इंडिव्हिज्युअल क्लिक करपाचें, फॅमिली आसा जाल्यार तुमी फूल फॅमिली क्लिक करपाचें, सगळ्यांची आधार कार्डां ऍड करपाची. ओके, देन तुमी एक नव्या स्टेपाचेर वयता. नवे स्टेप इज अ पेमेंट स्टेप. ओके, ना पेमेंट येना, नेक्स्ट स्टेप इज आधार कार्ड व्हेरिफिकेशन. हे ओके, फर्स्ट येता तुमी ओनरशीप व्हेरिफिकेशन, सेकंड येता टेनंट व्हेरिफिकेशन, आनी तेज्या उपरांत तुमकां आधार कार्डाचे नंबर घालचो पडटा. आधार कार्डाचो नंबर घातले काय तुमकां 1 टायम पासवर्ड येतलो टेनंटाच्या फोना वयल्यान. ओके, टेनंटाच्या फोनार आधार कार्ड जेन्ना लिंक आसतले तेन्ना आधार कार्डाचो 1 टायम OTP पासवर्ड थंय वयतलो, तो तुमी घालून तुमचे टेनंटाक व्हेरीफाय करूंक जाय. व्हेरीफाय केले काय तुमी थर्ड स्टेपार वयतली. देर यू विल गेट अ पेमेंट ऑप्शन, and payment is hardly 168 rupees. ओके, 168 रुपीज तुम्ही घातले जाल्यार ते मागीर तुमचे फॉर्म प्रोसेसिंगेक वयता आनी विदीन फ्यू मिनिट्स, विदीन फ्यू आवर्स तुमचो टेनंट व्हेरीफाय जाता. ओके, सो गायज तुमकां कोणाक पुलीस स्टेशनार वयपाक त्रास जाता, पयस वयचें पडटा जाल्यार प्लीज गोवा पोलीस ॲप डावनलोड मारा आनी व्हेरिफिकेशन थंय तुमी करूं शकता. कितें म्हणटा, आनी हे व्हेरिफिकेशन करता आसतना व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणटा पळय तो तुमच्या फुडल्यान टेनंट उबो आसूंक जाय. टेनंटाचो तुमकां फोटो मारचो पडटा. ओके, लायव्ह फोटो मारचो पडटा. सो दीस इज ऑलवेज गोना बी कितें म्हणटा ते हे रिमेंबर दवरा तुमी. दुसरी गजाल, देर इज अनदर ट्विस्ट इन दॅट पर्टिक्युलर ॲप. तुमकां खबर आसा जे घाटी मामा आमचे भायरसून येता, टेनंट्स जे तुमच्या रुमान रावंक येता, ओके, जे भायले आसता तेंचे थोडे एकदां न्हू आधार कार्डाचे नंबर, आधार कार्डाचेर तेंचो रेजिस्टर मोबायल लिंक आसना, ऑर तेंचो जो आधार कार्ड आसता तेजेर तेंचो फोटो आसता ल्हानपणाचो आनी ती दिसतात जाणटी. ओके, सो दॅट एट दॅट मुमेंट इट इज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर यू गायज टू डू दॅट पर्टिक्युलर व्हेरिफिकेशन. ओके, ते व्हेरिफिकेशन तुमकां त्या टायमार करपाक जावचें ना. इफ यू कितें म्हणटा ते आधार कार्डाची समज तर 1 टायम पासवर्ड थंय येयना जाल्यार इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल व्हेरिफिकेशन करपाक. सारकें उलयता. फॉर दॅट
तुमकां कलेक्ट करचें पडटलें पुलीस स्टेशना वयले पुलीस व्हेरिफिकेशन फॉर्म. इफ यू कांट कितें म्हणटा ते पुलीस स्टेशनार वचोंक पावना, गुगलाचेर डावनलोड करा, झेरॉक्स मारा, फूल फॉर्म भरा, तेंचे आधार कार्डाची 5 कॉपी, 5 कितें म्हणटा ते हेची कॉपी, 5 फोटो आनी सगळे स्टेपल बीन मारून नियरस्ट पुलीस स्टेशनार दिवचे आनी व्हेरीफाय करचे. सो ह्या खातीर ही व्हिडिओ हांवें तुमकां स्पेशली केल्लेली आसा. जी मिस्टेक हांवें आनी अंकितान केल्लेली आसा ती तुमी करूंक जायना. आनी आयज काल आमच्या गोंयांत क्रिमिनल केसीस कितल्यो वाडटा ते तुमकां खबर आसा. कोणाच्या घरांत मर्डर जाता, कोणाच्या घरांत रेप जाता, कोणाच्या घरांत चोरयो जाता, कोणाच्या घरांत आनी कितें जाता. सो प्लीज बी अवेर की पुलीस व्हेरिफिकेशन कित्याक करतात. तुमकां खरें सांगता, हो एक टेनंट जो आसा तो क्रिमिनल काय गांवांत तेंच्या जे युपीसून समज एक मनीस आसा तो कितें क्रिमिनल काय, तो पळोवन हांगा येयला काय, तर त्या खातीर ते व्हेरिफिकेशन करतात. आनी 5 कॉपी तेंच्या डिस्ट्रिक्टाक हांगा थंय धाडटात व्हेरीफाय करपाक की हो मनीस खरोच हांगालो, की ह्या मनशा वयर कितें तरी क्रिमिनल केसीस आहा, एब्सकॉन्डिंग आसा की ना, अशें तशें. सो दीस इज द रिजन. आनी हो पुलिसा वाटेन पूण तुमच्या वाटेन खूब फायदेमंद. तुमकां फायदेमंद कित्याक ते सांगता. इन चान्स बाय चान्स तुमच्या तर टेनंट रुमान कोणीय तुमच्या घरान रेजिडेन्सी तुमचे कोण टेनंट रावता आनी तेणी कितेंय क्रिमिनल एक्टिविटी केली आनी इफ यू डोंट हॅव व्हेरिफिकेशन जाल्यार तुमचेर बॅक फायर जावपाचे 100% चान्सीस असता. सो व्हेरीफाय करात, हातात करात. इट्स नेवर टू लेट. कितें हे म्हणटा फक्त काय टेनंटाकूच न्हू, कोण आपणाच्या घरांत कामवाली बी दवरला तेंका सुद्धा व्हेरीफाय करपाची खूप गरज असता. कोणाचे शॉप आसा, कोणाच्या शॉपार कोण काम करता तेंचेय व्हेरिफिकेशन करा. कोणाच्या घरांत कामवाली आसा ते व्हेरिफिकेशन करा. कोण तर भुरग्यांक तुमचे कितें शिकोवंक येता, कोणी कितें वॉट एवर इट इज, आया, केअरटेकर, हेंचे सगळ्यांचे व्हेरिफिकेशन इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके. सो आतां हांव तुमकां कितें सांगूंक सोदता, दीस गर्ल, हे जे चेडूं आसलें आमच्या रुमांतल्यान पळोवन गेल्लेले, शी वॉज नॉट मायनर, शी वॉज मेजर जाल्लेल्या कारणान ओके सगळे ओके आसा. आतां मायनर असलेले जाल्यार तेच्या घरानूय प्रॉब्लम, दुसऱ्याकूय प्रॉब्लम, फुडल्या मनशान कोणी हेला तेकाय प्रॉब्लम आनी प्लस आमकांय प्रॉब्लम, कित्याक आमचे कडेन व्हेरिफिकेशन ना. सारकें. सो गायज आमकां गायड करपी कोण नासलो, बट थँक्यू सो मच रविना मॅडम की तुमी आमकां पर्सनली गायड केल्लो आसा की बाबा ह्या सिच्युएशनान कितें करूंक जाय. हे सिच्युएशनान आमकां व्हेरिफिकेशन इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, व्हेरी इम्पॉर्टंट, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. मेन थिंग गायज कितें आहा, कोण आमच्या रुमान समज येत जाल्यार आमी न्हू त्याच दिसा व्हरोन पुलीस फॉर्मा दिता. पण ह्या फावटी आमकां मातसो लेट जालो न्हू. हांवें आमी कितें करता जाणा, तुमी खुबदां पयला आसतलें आमकां ब्लॉगान की आमी व्हेरिफिकेशन घेवन खुबदां पुलीस स्टेशनार दिसतात तुमकां. सो व्हेरिफिकेशन करपाक आमकां 2 दीस कित्याक लागले, ती येयल्लेली रातची आनी दुसरे दीस आमी तेंकां सांगलें की आमकां बाबा डॉक्युमेंट हाडून दी. ओके. सो डॉक्युमेंट हाडून दिले परवां, म्हणजे 2 दिसा उपरांत हाडून दिवपाची आसली तेन्ना ते मॅटर जाल्ले. आनी तितूंतलो एकल्याक हांवें व्हेरीफाय केल्लो कितें म्हणटा ते आमच्या एपाचेर, बाकीचे कोणाचे व्हेरिफिकेशन जायनासले कित्याक तेंचे आधार कार्ड लिंक नासले. सो ही जी मिस्टेक आमी केल्या ही तुमी करची न्हू म्हणून हांवें तुमकां ही व्हिडिओ घातलेली आसा. आनी प्लीज सेफ रावा. आयज काल कोणाची गॅरंटी ना खंय कितें जायत तें. कितें म्हणूंक सोदता तूं? मेन थिंग गायज तुमी शोना बिना करता जाल्यार मातशे सावध रावचे. आपणाच्या फॅमिली मेंबरान कोणाक तरी सांगपाचे, कित्याक की आयज काल न्हू चेड्यांचेर भरोसा दवरूं ते पळय शकना. आतां चेडूं आमच्या रुमा वयल्यान गायब जाले. तेका तेच्या बॉयफ्रेंडान व्हेलो ओके आनी दुसऱ्या दिसा हाडून सोडलो. वच म्हणून, खंय वयता थंय वच, गांवांक वच, खंय वच. आतां खरो मोग करपी ही म्हाजी मेसेज म्हाजे यंग तरणाटे चेडवांक मेसेज हांव कितें म्हणटा तें सारकें आयकप. आमच्या रुमार एका भुरग्यान त्या चेडवाक पळोवन येलो मोग करता म्हणून. ओके. आनी दुसरे दिसा व्हरोन सोडलो. तूं गांवांक वच नाल्यार खंयसरूय वच. आतां तेका त्या वाटेर कोणी किडनॅप केल्लो, कोणी रेप केल्लो, कोणी मर्डर केल्लो जाल्यार हू वील बी रिस्पॉन्सिबल. आतां तेच तुमी चिंत्ता म्हाजो एक बॉयफ्रेंड आसा, चल आमी बॉयफ्रेंडा वांगडा पळोवन वचया आनी हें करया तें करया, जाल्यार तुमी रॉंग चिंत्ता. तुमकां खबर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी कितली व्हडली आसता पळय ती. आवय बापूय आपणाच्या भुरग्याक पोटान दवरता 9 म्हयने, तेजे उपरांत तुमकां तो व्हडली करता.
लोकांच्या घरान आयडनां घासप, लोकांच्या घरांची कामां करप, मेहनत करप, जशें आमकां आवय बापायन वयर काडला तशें तुमकां काडलें आसतलें. सो त्या सिच्युएशनान तुमी कितें करतात, तुमी पळोवन वयतात, तुमी आवय बापायक फोंडान घालता आनी तो भुरग्याक तुमचे कडल्यान कितें जाय तें तुमकां खबर आसा. ही स्पेशल म्हाजी मेसेज चेडवांक, चेड्यांक कांय उलयना, चेडवांक सांगता. सो प्लीज बी अलर्ट. आनी खूब वर्सां ल्हानाचे व्हडले जायसर तुमच्या आवय बापायन तुमकां मदत केल्लेली आसा, त्या आवय बापायक विसरोन असल्या नाका जाल्ल्या थर्ड क्लास भुरग्यां वांगडा वचपाची गरज ना. तुमची टायम, तुमची एज, तुमचो टायम आतां खेळपाचो, तुमचो टायम आतां स्टडी करपाचो, प्रगती करपाची, सक्सेस हाडपाचो, मेहनत करपाची. त्या टायमार तुमचो खुदचो आवय बापूय तुमकां मोगान पडपाक जाय, कोणाचे मोगान पडला तेज्या वांगडा लग्न जावपाक तुमकां हेजिटेट जावची ना. सारकें उलयलो आणि न्हू हांव? मेन थिंग गायज ही चेडवांकूच न्हू, हांव चेड्यांकूय मेसेज दिवपाक सोदता आमचे ब्लॉग पळयता ते, की कोणाचे समज मायनर बी शोना आसा जाल्यार प्लीज सोडचे, कित्याक की तुमी फोंडान पडपाक शकता. हय, फोंडान पडो शकता. आतां तुमकां हांव कितें सांगता तें आयका. बाय चान्स तुमी चेडूं, एक मायनर चेडूं आनी तूं आतां बॉयफ्रेंड, हांव चेड्यांक चेडवांक सगळ्यांक सांगता, एक मायनर चेडूं जेन्ना एक चेड्या वांगडा पळटा, ओके, जाल्यार तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मायनर चेडवाची रिस्पॉन्सिबिलिटी येता गार्डियन्स तेजे, म्हणजे माय आनी पाय, आवय बापूय. ओके, सो आवय बापूय फाल्यां तर म्हणटा तो आपणाच्या चेडवाक किडनॅप करून घेवन गेला, तेणी मॉलेस्ट केला, काय तेणी रेप केला, जाल्यार ती केस रेजिस्टर जाता. आनी ती केस रेजिस्टर जाली काय तुमकां खबर आसा, चिल्ड्रन्स कोर्टान इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. आनी तुमी करूंक ना तें मागीर सिद्ध जातलें. तुमकां केसी खातीर कितलीं वर्सां धांवची पडटली, जेल पोवची पडटली. सो ऑलवेज बी रिमेंबर, कितें करतात ते बाबा सारकें करा, मोगाच्या लफड्यांनी पडो नाका, फोकस करा स्टडीजाचेर, मेहनत करा, सक्सेस हाडा, मोग खुद बखूद तुमच्या फुडल्यान आसतलो न्हू. सारकें. आनी गायज प्लीज कितें म्हणटा तें, आमकां आतां कॉमेंट करून त्या चेडवाचें नांव विचारूं नाका, आनी आमी त्या चेडवाचें तोंडूय हायड केल्लेलें आसा, कित्याक आमकां खबर आसा एका चेडवाची घाण जाता न्हू जाल्यार ती कशी जाता पळय ती. ओके, आनी येस गायज प्लीज, मे गॉड ब्लेस यू. परत एकदां तुमकां एवरी टायम हांव सांगता, दीस इज डिसेंबर आनी देर आर लॉट ऑफ एक्सिडेंट्स, फायर, उजो लागून इतले लोक मेले, इतलो एक्सिडंट जालो, सोरोप चावून भुरगो मेलो, हे म्हयन्यान इतले काण जाल्लेले आसा, एक्सिडेंट, हे ते डेथ, हे ते चालूच आसा. सो तुमकां रिक्वेस्ट करता, फॉर नो रिजन भायर बायक कार काडून तुमी वचो नाका. डू नॉट ड्रिंक अँड ड्रायव्ह. ओके, आनी ऑलवेज बी हॅपी, लूक आफ्टर युअर पेरंट्स. आनी बरें कितें तरी बरें करा, वायट करूं नाका. आनी आमच्या चॅनलाचेर नवे आहा जाल्यार सबस्क्रायब करा, तें एक बरें काम. कितें म्हणटा? हय गायज, तुम्ही सबस्क्रायब करात. आणि जितले बी आमचे टीनेजर मायनर भुरगे आहा, स्कुलाक वचपाचे, कॉलेजीक वचपाचे, तेंचे कडेन आमची व्हिडिओ शेअर करा. व्हिडिओ. ओके, आनी प्लीज नो पार्टीज. आनी गॉड ब्लेस यू ऑल. आनी आमी हाडटा तुमकां फाल्यां नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओ. टाटा, गुड नायट आनी फुल पॉवर. बाय बाय बाय. सकरपाराय करा. कितें करा? सबस्क्रायब करा. सकरपाराय.